दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या सर पळोवप्यांक विनोद गंगोळीचो प्रणव मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यान परत एक मोठी संडे स्पेशल या नव्या अंक्याक तुमकां वर्त्या मोगान आनी अभिमानान हांव स्वागत करता. आनी आज येदोळच आमचो माताळो तुमकां कळीत आसा. मिसाक वच्च्या, पिकनिकाक न्हय, फॅशन शोक न्हय, वय भोव एक वर्तो विशय जावन आसा. आनी आमकां क्रिस्तांवांक एक मिरमिरो एक विशय तो जावन आसा. देखून आज ह्या विशयाचेर आमी एक भासाभास कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडला. आनी ह्या भासाभास कार्यक्रमांत आमचे संगी आज दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियोंत हांगासर हाजीर आसात. आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर रॉनी सेरो, हांचे विशयांत हांवें तुमकां चडीत कांय सांगची गरज ना. कित्याक देवस्तुतेच्या विशयांत आनी देवस्तुतेच्या संगीताच्या विशयांत तांणी एक मोठो वावर दिला. तांची एक मोठवी परिचय हांवें तुमचे मुखार दवरची तर प्रस्तुत जेप्पू सान जुजे अंतर तिएसेजी सेमिनरीचो रॅक्टर जावन आसचो मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो, देवस्तुतेचो प्राध्यापक, देवशास्त्र विभागाचो मुख्यस्त जावनय ताणें वर्ती सेवा दिल्या. रोमांतल्या बेनेडिक्तीन मठवाशांच्या सा अन्सलेम विश्वविद्यानिलयांत 6 वर्सां अध्ययन करून तांणी देवस्तुतेंत दोतोर सनद आपणायल्या. बेंगळूर, मैसूर, गोंयां आनी हेर जाग्यांनी याजकांक, धार्मिकांक आनी लायिकांक ताणें जायतीं शिकपा संमेळन मांडून हाडल्या. कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेनी तांची लेखनां आनी पुस्तकां प्रगट जाल्यात. देवस्तुतीच्या संगीतांत तांणी विशेष शिकप जोडलां आनी कन्नडा, कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेनी जायतीं गितां तांणी घडल्यात. तितले मात्र न्हय, सबार धार्मीक नाटक तांणी बरयल्यात आनी ताच्या अभिनयाद्वारे सगळ्या संवसारार सोम्याची बरी खबर आनी सुवार्ता प्रगट करूंक अवकाश जाला. तितले मात्र न्हय, सान मारिया वियान्नीच्या जिविताचेर ताणें बरयल्ल्या साहित्याचेर वंदवन टीव्हीचेर एक सिरियली येदोळच प्रसार जाला. अशें वर्त्या व्यक्तित्वाचे, साद्या स्वभावाचे मानादीक दोतोर रॉनी सेराव आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात. सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी आमी आतां ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक तांकां मोगाचो येवकार मागया. फादर, भोव वर्त्या ह्या भासाभास कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार आमी आशेतां. स्वागत तुमकां. देव बरें करूं. फादर, येदोळच हांवें सांगलें आयचो विशय निजायकी इल्लो तिखसो आनी आमचो तो जावन आसा. कित्याक आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक मीस म्हळ्यार निजायकी एक वर्तें बलिदान. सोम्याच्या कुडी मासाचे संभ्रमांत आमी सांगातपण घेवचो तसलो एक अवकाश. ह्या मिसा विशयांत आमी सांगचें जाल्यार थोड्या विशयांत थोडी शब्द आमी आयकता. एक संडे क्रिश्चन्स म्हळ्यार आयतारा मिसाक गेल्यार एक जालें, एक क्रिस्तांव जालो तो म्हण. आनी थोड्यांनी मुंदरसून वेचे आसा, मिसा वेचे रितीन थोडे हें केल्ले आसात, आउटस्टँडींग क्रिश्चन्स म्हणटात. म्हळ्यार ही गरजे भायर कोण रावतात पळय ते आउटस्टँडींग क्रिश्चन्स म्हणटात. फादर, आतां हांवें विचारचें, क्रिस्तांवांक अशें एक मिसाक वेचें म्हळ्यार एक यांत्रीक विधी जाल्या की? आमकां बावडत्यांक क्रिस्तांवांक मिसाचें बलिदान ह्या युकरिस्ताचो संभ्रम आमच्या जिविताचें बावडताचें केंद्र. हातूंत आमी सोम्याचें कश्ट, मरण, पुनर्जिवंतपण नियाळटां, संभ्रमतां आनी आमी ताका पुरक जावन जियोवंक प्रयत्न करता. आदिंतावन तें तशेंच आसा, आदिंतावनूय तें आज आयिल्लें तें आज पर्यंत मुंदरून वेता. पूण प्रस्तुत परिगतीक सहज जावन आजकाल सेक्युलरिजम ह्या लौकीक चिंता बळ जावन आयला आनी असो फळ जावन मिसाचें बलिदान थोड्या फावटी यांत्रीक रितीन जावचें सहज म्हण म्हाका भोगता. कित्याक आजकाल जायतीं राटावळां मनशांक, जायते संभ्रमांत, आनी आयतार म्हळ्यार तो एक संभ्रमाचो दीस, जायत्या कार्यक्रमाचो दीस. तातूंत मिसी एक विशय आमकां आदिंतावन क्रिस्तांव जावन आशिल्ल्यांक तो सण दिवंकी नाका. त्याच भायर उरल्या कार्यक्रमाक वचनासतना निर्वोग ना. तशें आसता आसतना
मिसाक वेचें गरजेचें म्हण बघता. तशेंच हेर कार्यक्रमाक चुकोवंक जायना देखून मीस आमकां तितके यांत्रीक तरान बगचें सहज. त्या शिवाय आजकाल आमचे संभ्रम चडल्यात. सुमार 30-40 वर्सां आदीं आमच्या फिरगजेनी आमच्या कुटुंबांनी संभ्रम चड नासले. आज जायते संभ्रम आसात आनी तशें आसता आसतना हे संभ्रम आसात देखून मीस चुकोवंक जायना देखून आमचे मीस जाता इतले बेगीन जायचे, मोटवें जायचें आनी एक जाल्यार पुरो म्हणलो मनोभाव ही थोड्या मदें आसा, सगळ्या मदें न्हय. देखून खंयची गजाल आमी तवळ तवळ करता, ह्या कोण मनशा लागीं आमी सडावत जावन संपर्क दवरता, थोड्या फावटी तो एक व्यक्ती आनी त्या व्यक्ती लागीं आमचो बांद इश्टागत थोड्या फावटी यांत्रीक जावंक साद आसा. वैफाग, तुमी आतां प्रचलीत विशय भोव आपुरबायेन विवरशिले, पूण आमी थोड्या तेंपा फाटीं वचचें जाल्यार पयलें मीस लात्या भाशेन आसले, लोकांक अर्थ जायनासले, पाद्र्या लोकांक पाट घालून मिसाचें बलिदान भेटयतले. पूण दुसऱ्या वातिकन महासभे विशयांत जायती बदलावण जाल्या. आमकां आमच्या आमच्या भासांनी मिसाच्या लितुर्जेंत मिसांत भाग घेवंक अवकाश जालो. ह्या बदलावणे विशयांत एक मोठवें विवरण आमच्या विक्षकांक. बरें, पवित्र सभा म्हळ्यार कितें हो विशय आमकां समजल्यार ही बदलावण समजूंक सुलाव जाता. थोड्या वर्सां आदीं पवित्र सभा म्हळ्यार एक फिरगज म्हळ्यार याजक, पवित्र सभा म्हळ्यार पवित्र सभेचे मुखेली, हेंच चिंतप आमच्या मोतींत आशिल्लें. देखून लायक बावडत्यांनी सक्रीय रितीन या क्रियाळ रितीन पवित्र सभेच्या मिसावांत तितलो वांटो घेवंक नासलो ही एक सत गजाल. हाका जायतीं कारणां आसत जावयात. आनी विसावाच्या मनांत विशेश जावन पवित्र सभा म्हळ्यार पवित्र स्नान घेतलेलो हर एक व्यक्ती, जावं तो याजक, जावं तो बेस्प, जावं तो एक धार्मीक या लायक, सक्कड सांगता मेळोन पवित्र सभा बावडताचो समुदाय बांदतात. आनी तशें आसतना हर एकल्यांनी पवित्र सभेच्या देवस्तुतींत, पवित्र सभेच्या मिसावांत, पवित्र सभेच्या अस्तित्वांत वांटेली जावंक जाय म्हणलें चिंतप उदेलें. आनी दुसऱ्या वातिकान विस्वास सभेंत ताच्या विशयांत जायतो वाद चल्लो, संवाद चल्लो. आनी पवित्र सभेचें सैम नेचर अशें सगळ्यांक तांकां लागीं हाडचें आसलें. पवित्र सभेंत मुखेली आसात आनी तांचें काम आसा मुखेलपण दिवचें. उरिल्ल्यांनी सहकार दिवंक आसा, तांचो पात्र खेळोंक आसा. आनी तशें जाल्यार मात्र पवित्र सभा आपलें मिसांव समजोन आनी तें प्रगट करूंक साज जाता म्हणलें हें चिंतप दुसऱ्या वातिकान विस्वास सभेच्या देवस्तुतीच्या रुपांतरपणाक, ह्या बदलावणेक, ह्या सुदारणेक कारण जालें. आनी असो परिणाम जावन लातीन भाशेंत आशिल्ली देवस्तुती ती आमच्या लोकांच्या भाशेंत म्हळ्यार आमी तातूंत वांटेले जाय जाल्यार आमकां ती समजचें. ह्या कारणा पासत ती बदलिल्ली. आनी आतां फाटल्या 60 वर्सांतावन ही प्रचलीत रीत चालू आसा. आनी आमच्या भाशेनी आतां 50 वर्सांतावन आमी मिसाचें बलिदान कोंकणींत हांगा आमी भेटून आसा. आनी असो शेवट उद्देश आसलो हो, लोकांक तातूंत भक्तीपणी आनी सहकार दिवन जें कितें आमी संभ्रमता तें समजोवंक आनी ताचे उपरांत तें जिवोवंक आदार आनी प्रेरण देखून थोडी बदलावण जाली. देव बरें करूं फादर. भोव आपुरबायेन ह्या बदलावणेचो महत्व कितें आनी कशें आमी सक्रीय रितीन आमच्या भाशेनी आमच्या बावडताची नवसरणी करयत आनी संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत खंयच्या रितीर आमी भाग घेवेत म्हणलें तुमी भोव आपुरबायेन विवर आयलें. आतां मुखेल सवाल जावन आसा, आमी मिसाक केदां वयचें. चडावत जावन आमी पळयता एक 5 मिनटां पयलीं ही गर्ज खालीच आसता, एक थोडे जाण आसतात. ताच्या उपरांत ही गर्ज बरोवंक सुरू जाता, मी स्टार्ट जातानाय बरता, कुंभाराच्या वेळारय बरचेच दिसता. एक विशय तुमी सांगा फादर, आमी मिसाक वचचें जाल्यार खंयच्या वेळार कितल्या वेळार वसाचें? बरें, एका सुत्रार सांगचें जाल्यार आमी वेळार वचचें. वेळार
आतां हो शब्द वेळार म्हणल्या तक्षणा 8 वरार मीस जाल्यार 8 वचूं न्ही, थोडें फुडें येवचें गरजेचें. एक हांवें सांगचें कनिश्ट एक 5 मिनटां फुडें म्हणी आमी आसल्यार. कित्याक म्हळ्यार आज काल म्हाका एका म्हज्या मित्रान सांगलें पळोव, कांय आज आमच्या समाजांत वेळार सुरू जावचें जाल्यार मीस मात्र, उरिल्ले कार्यक्रमां एक वेळ दिवचो आनी एक वेळ मागीर सुरू करचो म्हणून म्हणलो तो. बरें, आतां आमच्या फिरगेच्यांनी सगळ्यांनी मिसाची कार्यक्रमां वेळार जातात. 7 म्हळ्यार 7च, ताका वेळाचो इशीन तिशीन वेसो एक मनोभाव ना. आतां लोकांक हें सारकें कळीत आसा, मिसाक वेता आसतना आमी वेळार येवंक जाय. पूण तुवें आतां सगळ्या प्रमाणें जें 10-15 वर्सां आदीं घडटलें आनी आज घडटा हातूंत मस्त प्रगती हांव म्हणना, बदलावण आसा. आदीं हांव दुसऱ्या फिरगेजेक फाटल्या वर्सांनी मिसाक गेलो जाल्यार 7:30 वरार इगर्जेन लोक आसतलो, थोडो म्हणी आसतलो, मागीर सकाळचो येतलो. पूण वेळ करून 8 वरांच्या मिसाक सट तावे ना. 1-2 जाण ते आमी नेग्लिजिबल वय ते आमी विशेश करूंक जायना, कारण आसली जावयात. पूण आज काल वेळार म्हळ्यार 8 म्हळ्यार 8च या ताच्या उपरांत मिसाक येता. आमच्या सामाजीक चिंतपांत आमच्या बोधणी जायती प्रगती जाली आज. कित्याक म्हळ्यार आज सट्टाव सोलोन येवचें भारी उणें. आज वाहन आसात देखून एका तराचें धैर्य आसा, आमी वेळार पावतले म्हणून. पूण तें धैर्य थोड्या फावटी चुकता. आनी तशें आसता आसतना 8 वरांच्या मिसाक थोड्या फावटी हांव फिरगेजेक गेल्ल्या वेळार हें 8 वरार गी 8:30 वरार गी म्हणल्यार म्हाका एक दुबाव आसलो. कित्याक म्हळ्यार थंय चड लोक आसनात. पूण बरें धनात्मक चिंतपाक दिवचें तर, बरें सूचन दिवचें तर, खंयच्याय बऱ्या कार्यक्रमाक आमी वेता आसतना आमी वेळार वेचें गरज. कित्याक म्हळ्यार त्या वरवीं आमी त्या कार्याचें म्हत्व आमकां कितलें म्हणून आमी स्पश्ट करता. वेळ करून वेचें एक बरी संवय न्हय. आनी मिसाचें बलिदान, एवकारिस्तांव संभ्रम जर आमकां आत्मीक जिणेक भोव गरजेचो आमचो प्रधान संस्कार आनी संभ्रम चिंता तर आमी वेळार येवचें मात्र न्ही, बगार आलतारी लागीं येवन बसोन जें कितें आमी संभ्रम भोवंक आमकां पुराक जाता तशें करचें भोव अपुरबायेचें. थँक्यू फादर, देव बरें करूं. आतां तुमी वेळाचो महत्व कितें आनी मिसाचो महत्व कितें हें भोव अपुरबायेन विवरिल्लें. आतां मुखलें सवाल जावन आसा, एक व्यक्ती, क्रिस्तांव व्यक्ती इगर्जे भितर वेताना थंयसर प्रमुख विशय ताबेर्नकलांत आमचो स्वामी आमचे खातीर राखून आसा. आमी गेल्ले बुडले वंदन करीचें. वंदन करची रीत आतां तुमी आमच्या विक्षेका मुखार विवरया. बरें, आमची इगर्ज या देव मंदिर सगळें अख्खें पवित्र. देखून आमी इगर्जेक येता आसतना पवित्रताय, सेक्रेडनेस हें चिंतप आमी सडीत रुतां करूंक प्रयत्न करूंक आसा. आदीं थोड्या तेंपा आदीं आमची इगर्ज एक पवित्र जागो म्हणून आमकां बगल्लें आसा, आमी चिंतिल्लें आसा. पूण आज काल समारकारणां वरवीं जावयेत, ह्या आमच्या भुरग्यांक सारकी माहेत वडिलांनी दिवंक ना जावयेत. देखून इगर्ज एक पवित्र जागो, आमी देवा समोर आसा. आमी हांगासर आमचो बावडचो संभ्रम करूंक, बावडचो परगट करूंक आयिल्ले हांव म्हणलें चिंतप उणें जालां आनी अस्का जालां. देखून आमच्या देव मंदिरांनी, आमच्या इगर्जेनी पवित्रतायेचो वो मनोभाव आमी हाडूंक आसा. आनी सगळ्यांनी ह्या दिशेन वडिलांनी, धार्मीक वडिलांनी सगळ्यांनी विविध माध्यमां मुखांतरी आमी हें तिके चिंतप हाडूंक गरज आसा. नंतर इगर्ज आनी हॉल या मार्केट बाजार एकच म्हणलें चिंतप आज थोड्या मदें आसा. ह्या तें जाय म्हणून न्ही, बगर त्या इगर्जेच्या महत्वा विशीं आमकां कांय समजणी उणी आसा तशें बगता. देखून आमी इगर्जेंत आयिल्ल्या वेळार भक्तीपणान आसचें, सक्रामेंताक नमस्कार करचो, थोडो वेळ मागण्यांत करचो आनी अशें देवस्तुतीक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आत्मीक तयाराय करची. देखून वडोल सांगलेलो विशय आसा, आमी जर तर वेळार ह्या वेळा उपरांत आयल्यार हें सगळें करूंक आमकां अवकाशच ना. खंयच्याय एका बऱ्या कार्यक्रमाक कितल्या मट्टान आमी तयाराय करता, कितल्या मट्टान आमी सगळींच तातूंत मेतेर करता तें अंदूर आसा. आतां परिक्षेक आमी वेळार म्हळ्यार चिंतें 10 वरार परिक्षा आसा जाल्यार 10 वरार आयल्यार आमकां
अवकाश मेळटा. पूण जर तर आनी सट्टा आमी पयले येता आमचो जागो खंय आमकां खंय बसोंक म्हणजे लागीं सगळी सवलती आसा ते वेळार आमी करता. तशेंच उरिल्ल्या कार्यक्रमाकय आजकाल आमी आमचे कार्यक्रम म्हूण चिंता आसतना वेळार पावता आनी हेरांकय वेळार येवंक आमी सगळी विलेवारी करता. देखून ह्या विशयांत आमकां प्रज्ञा अवेरनेस गरज आसा. ही गरज एक पवित्र जागो आनी जें कितें इगर्जेन घडटा आनी संभ्रमता त्या पवित्रतायेक आमी पुराक जाल्यार हांव चिंता जायत्यो संगती आतां सांगिल्ल्यो त्यो आमी बदलयत आनी परत नव्यान एका बऱ्या भावार्थाच्या चिंतपात संभ्रम करूं सांगत आसा. फादर आतां लितुर्जी विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार एक मिसाचो संभ्रम ते मिसाचें बलिदान न्ही केवल याजक मात्र सगळ्यांक तातूंत भाग घेवंक आसा आनी त्या मिसाक संबंद जाल्ले थोडे लितुर्जींत भाग घेवचे व्यक्ती आसात. त्या व्यक्तींक एक परती जबाबदारी आसा हाजेर आशिल्ल्या सर्व भावार्थ्यांक त्या मिसांत सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जावेत वचपा वाचचे जावेत भावार्थाची प्रार्थना प्रस्तावन वाचचे विशयांत तांची एक जबाबदारी कशी आसता फादर? बरें, आतां एक नाटकाची गजाल आमी समजोवया. हर एक जाण एक पात्रधार आसा. हर एकल्यानी तसो डायलॉग संवाद बरो करून शिकोवंक आसा, बऱ्या तरेन अभ्यास करूंक आसा आनी कितल्या मापान तो त्या पात्रांत भितर गेला आनी तो पात्र कळोवंक ताका आशा खुशी आसा तितल्या मापान तो नाटक यशस्वी जाता. आतां मिसाच्या बलिदानांत ह्या जागांनी तयारी करची गरज आसा, वेळार येवची गरज आसा, निमाणे घडये न्हय. ताणें एवांजेल पयलें पळोवंक आसा, वाचूंक आसा. ताणें ताची प्रवचनाची रीत ती पयलेंच थारावंक आसा. हें सगळें ह्या जगाची गंभीरता ही जबाबदारी आसा. तशेंच कोण पळय आतां सांगलें तातूंत मणियारी म्हणून आसा, वाचपा वाचतलो जबियत. ताणें वाचपाचो बूक पयलें वाचून पळयचें आनी हर एक शब्द ताका समजला वा ना तें व्हरून पळयचें. त्या जाणां मात्र जें कितें ताका करूंक आसा तें तो सारकें करूंक शकतलो आनी जें कितें तो परगटता वाचता तें हर एकल्याक समजोवंक आनी तें जियोवंक प्रेरण लाभतालें. देखून कोणी चिंता म्हाका अक्षरां उत आसात, म्हाका वाचूंक कळीत आसा, हाच्या पयलें केलां. देखून गंभीरायेन ती ताची तयारी करना जाल्यार ताणें वाचिल्लें ताणें परगट केल्लें सगळ्यांक स्वस्थ जायना. आजकाल ह्या दिशेन फिरगज्यांनी वाचप्यांक तरबेती आसा आनी प्रॅक्टीस करता ती बरी गजाल. तशेंच हेर म्हणयारी जावंक बरो भावार्थाची प्रार्थना हांवें जायत्या फावटी ऑब्जर्व केल्लें आसा. सत म्हणटा जाल्यार उपरांत आयतारा भावार्थाची प्रार्थना आनी पाद्रेपान प्रस्तावन दिल्या उपरांत ही मनशां येनात वयर, मागीर लेट जाता. देखून सत म्हणटा म्हणल्यार क्षणा ह्या मनशांनी तयार जावंक आसा आनी प्रस्तावन दिल्या तक्षण येवंक आसा. ना जाल्यार हर एकल्यांनी पळोवचें कोण आतां तशें काणी काडूंक आसल्यार त्या मनशांनी वेळार येवचें आनी तक्षण तांची कितें जबाबदारी आसा ती करची. तशेंच गायन मंडळीन ती खंतारा पयल्याच तयार करचें. कोण वाजंत्रां खेळोंक आसा ताणें तसो नोट्स पयलेंच तयारी करचो. पयल्या वाचता आसतना किर्तन खंय आसा म्हणून तसो नोट्स वचचो न्ही. ह्या सेर्मो सांगता आसतना मुखल्या कांतारा विशयांत चिंतचें डिस्कस करचें न्ही. सगळें पयलेंच करूंक जाय. आजकाल मंगळज्योती तावन बूक येता आनी तातूंत कांतारा पर्यंत ती तातूंत मार्क करतात खंयच्या आतां. जर तर ती कांतारा कळीत ना जाल्यार थोडे फावटी चॉयस आसा. हे दुसरी खंयची मनशाक अवकाश आसा तिंत म्हणून जें म्हणना. पूण तसो नोट्स आनी कोणें तें कितें करूंक आसा सगळें तें पयलें जावंक आसा. मिसा वेळार एक कार्यक्रम जाता आसतना, मागणें जाता आसतना, वाचपा जाता आसतना हातूंत हें केल्या तक्षणा मिसाचें घन मिसाक आयिल्ल्यांचें मत येणें तेणें वडटा. मुखलो विशय गंभीर आनी एक चिंतपाक आस्पद दिवचो तसलो विशय तो जावन आसा इगर्जे भितर आमचें नेसण कसलें. ह्या विशयान म्हाका चडीत सांगची गरज ना, कित्याक आधुनीक काळार हर एकल्यांक गोत्त आसली गजल. जाल्यार तुमी एक मणियारी जावन याजक जावन तुमचे अभिप्राय बाबत कशें हेरांक देखीचें आनी हेरांक उद्रेकीत करचें तसलें न्हय आसलें तलें एक नेसण आमचें जावंक जाय. आनी इगर्जेक खंय तरी पुणें आमच्या मिसाच्या वेळार
ड्रेस कोड पुणी येऊनची परिस्थिती साध्य आसा की ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय? बरें, कोणाक सामान ज्ञान आसा, कॉमन सेन्स आसा, ताका सड्ड ह्या विशीं आमी सांगची गरज ना. आमी वडील हांवें सांगलें एक पवित्र जाग्यार आसांव आनी आमच्या भावार्थाचो संभ्रम करूंक जायार आसांव म्हणल्यार तक्षणा आपापिन्स आमचें नेसण त्या संभ्रमाक पौराक आदार जावचें तसलें जायचें. येस, आमच्या मालगड्यांनी सांगिल्ली गाद आसा, नेसण नेसोंक जाय माणसुगेचें. देखून आमच्या भक्ती कार्याक आमी येता आसतना बरें नेसण ताका फावो तें नेसण गरज आसा. आतां भुरग्यांचें नेसण, भुरग्यांची सड तांच्या वडिलां तांकां न्हेसयतात या न्हेसतना पळयतात. देखून जर तर वडिलांनी मालगड्यांनी ह्या विशीं समजणी दिल्यार थोड्या मट्टाक आमी हें परिहार करयत म्हूण बगता. पूण ताच्या फुडें वडोवन सांगलो विशय, आमी खंय आसांव, आमी कित्याक आसांव, आमी इगर्जेक येतांव, देव मंदिराक येतांव, पवित्र जाग्याक येतांव, हें आमच्या भुरग्यांक आमी स्पश्ट सांगचें. त्या दाळा हांव चिंता बदलावण ह्या चिंता येवंक साद आसा. इस्कॉलाक येता आसतना इस्कॉलाचें म्हण नेसण आसा, ड्रेस कोड आसा. आतां ही गरजेंत आमी परत ह्या दिशेन सर्तीक ड्रेस कोड करचें म्हणून म्हाका दिसना. पूण जर तर हर एका वडिलांनी, हर एका व्यक्तींनी जें कितें तीं करूंक आसात, कितें करतात हाचे विशीं समजणी दिल्यार आनी समजणी घेतल्यार हांव चिंता हें सवाल ह्यो समस्या परिहार करयत. कित्याक म्हळ्यार आमच्या देव मंदिरांत त्या भक्ती कार्याक आमी येवचें पिकनिकाक न्ही, आमी येवचें मनोरंजन कार्यक्रमाक न्ही. आतां एक स्टेजीचे कार्यक्रम आसा, ड्रामा आसा, डान्स आसा, ताका फावो तें म्हणून नेसण हें कॉस्ट्युम्स म्हूण आसता. आतां देव मंदिरांत आसतना सादें, बरें, नितळ, माणसुगेचें नेसण आमी न्हेसची सडाची सड गरज आसा. ह्या विशयांत वडिलांनी तांच्या कुटुंबांनी उलोवंक जाय आनी आमच्या दोतोनेच्या क्लासी वेळार आनी फिरकाजींची अप्रूप आमी समजण दिल्यार कांय हें परिहार जायत म्हूण म्हाका भोगता. आतां म्हाका थोड्या तेंपा पयलीं असो एक उडास, तो कितें म्हळ्यार सडावत मिसाच्या वेळार शर्मा स्टार्ट जातना थोडे दादले भायर बेतले, माडा मुळांत बसून बिडी पेटयतले, बिडी ओडून बसतले. आतां बिडी ना, पूण आतां परिस्थिती इल्लीशी मॉडर्न जाल्या. ती अशी जाल्या कितें म्हूण सांगल्यार थोडे शर्मावाच्या वेळार सीदा मोबायल बॉक्सांतले कारण भायर वचून कॉलार बिजी आसतात. आनी ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? बरें, मिसाचें बलिदान जर तर एक पवित्र कार्य, त्या वेळा येवसर संगती आमी हाडूंक जाय. आतां मोबायल येवन आमच्या अख्ख्या जिविताचेर मोबायलान धाड घाल्या आनी मोबायलाक ह्या फोना भायर आमी जियोंक तें नासतना जियोंक आसात म्हणल्यार एक चिंतप आतां एक रुपी जालां. पूण आमकां मोबायल नासतना जियोंक जाता आनी जायत्या फावटी आमकां मोबायल एक अडखळ जाता म्हणून म्हाकाय भोगता. कित्याक सांगल्यार आतां ह्या जागाक मिसाच्या बलिदाना वेळार मोबायल हाडूंक अवकाश ना. आतां म्हाका हांव सेमिनारींत आसा, क्लासी आसात, क्लासी करता आसतना कोणाय कडेन मोबायल ना आनी जायत्या कडेन हांव येता आसतना ट्रॅवलिंग करता आसतना आनी मोबायल व्हरूंक जायना या म्हाका खाण घेवंकी फोन थोड्या फावटीन जायना. तशें म्हणटा आसतना मोबायल आसतना आमी जियोंक शकता. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या कारणाक आमी मोबायलाचे विपरीत वापरण्या वरवीं आमचें जिवीतच, आमचें समाधानच, आमचें भक्तीपणच आमी वगडायता. आतां जर तर कोणी मिसा वेळार मोबायलार गेम्स खेळटा या मिसा वेळार मेसेज धाडटा या मिसा वेळार ताचो वापर करता, थोड्यांनी हांवें पळयलां मिसा वेळार भायर येवन उलोवचें अर्जंट फोन म्हणून, तितले व्हड अर्जंट फोन कोणाक येना. करेक्ट करेक्ट धाकटेर आसात तांचे फोन थोड्या फावटी ते मेळनात. देखून आमी कोण जितले गरजेचे विशय कोणाक नात आनी तितले बिजनस मनीस जाल्यार फोनार मेळटात थोड्या फावटी आनी मेळना जाल्यार परतान करयत. देखून मिसाच्या वेळार सडावत फोन हाडनातल्यार तूं बरें, हाडल्यार सायलंट मोडार घाल्यार चड आनी चड बरें. ना जाल्यार मिसा वेळार एकामेका उपास जातात.
सो मोबायला विशयांतूच येताना तुम्ही सांगले टेक्स्टिंग मेसेज आणि थोडे भुरगे गेमी खेळचे तसली परिस्थिती मिसा वेळार आसा पूण आनीक ताका एक ऍड करचें जाल्यार पुडसूनचें जाल्यार थोडे सॉफ्ट ड्रिंक घेवन येतात, थोडे स्नॅक्स घेवन येतात, थोडे च्युईंग गम चाबून असतात. ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या महत्वाक पवित्रपणाक ते आडकळ न्ही फादर. सारकें कित्याक म्हळ्यार हांवें सुकूंक घालता आसतना पळयलां आंब्यार म्हणटा आसतना तोंडान च्युईंग गम आसा आनी थोड्यांनी लायनीरी च्युईंग कर्नन्स कुंभाराच्या लायनी काय इल्ले तरणाटे हांवें पळयलात. देखून हाच्या फाटल्यान चिंता आसा कित्याक म्हळ्यार हे भक्ती कार्यक्रम न्ही, एक ऑर्डिनरी नॉर्मल आमी एक सोशल प्रोग्राम या सामाजीक कार्यक्रम मनोरंजनाचे कार्यक्रम सगळ्यां सांगात हांव आयलां. देखून ताका समजणी ना. ती समजणी कोणें कशी दिव्यत म्हणल्या भशेन आमी मुगल्या दिसांनी चर्चा करची गरज आसा, चिंता करची गरज आसा. आतां मिसाच्या प्रमुख हंताक हांव येता तो जावन आसा वस्त कालसो उकलसो ह्या ती भोव पवित्र घडी कॉन्सक्रेशनाची कॉन्सक्रारची घडी आनी त्या घडयेक आमी सर्वांनी गौरव दिवंक जाय, सोम्याक वंदन करूंक जाय, दिंबी घालूंक जाय. आतां दिंबी घालूंक जायनातल्यार एटलिस्ट उबे रावंक पुणीच जाय. सो ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय आनी जाणवाय. बरें, आतां आमी थोड्या फावटी आमच्या आदल्या चिंतपान होस्त कालसो उकलचे मात्र प्रमुख घडी म्हूण चिंतचें आसलें, पूण तें चिंतप आतां बदल्लां. आमी मिसाचें महाप्रार्थना सगळें मिसच पवित्र कायेचो संभ्रम आनी मिसाचें युकरिस्तीक मागणें सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो आमचीं काळजां उबार थंय ते आराम जाता आनी त्याच जेजूर आमेन म्हणलें तें व्हड मागणें अखेर जाता समता. देखून हें अख्खें मागणें आमी बोवा पुरुबायन आयकोंक जाय, तातूंत वांटो घेवंक जाय. देखून सुरवेर सर्वेस्पर तुमचे सोय आसो म्हणटा आसतना काळजां आमची उबारी म्हणटा जावप तेमची पवित्र पवित्र म्हणचें होस्त काल्स सोम्याचें निमाणें जेवण आसो वो उडास काडचो वावड तसो गुड परगट करचो आनी शेकी त्या मागण्याचें सस्ताचें सस्ताक म्हणटा आसतना आमेन आमी अख्खें मागणें हातूंत ह्या जगाक चड पात्र आसा, वांटो आसा आनी ह्या जगान मात्र दिक्षा घेतलेल्यान मात म्हणचें तें तातूंत अख्ख्या मागण्यात आमी वांटेली जावंक आसा. आनी हातूंत मागण्याचो एक मुख्य भाग आसा होस्त आनी काल्स आमी लोकांक पळोवच्या दिशेन आमी थंय उबारचो. तशें म्हण सांगल्यार सोम्याच्या जर तर हांगास आल्तरीत दवरल्या लोकां दिसना. देखून आमी हांगासर आमी हाडलो उंडो आनी वायन आतां रुपांतर जाता बदलता म्हणलें चिंतप आमकां हाडूंक ह्या दिशेन ते उबारता. देखून आमी सगळ्यांनी भक्तीपणी दिंबयेर तातूंत वांटेली घेवचो, वस्त उबारता आसतना वयर पळोवचो. कित्याक म्हण सांगल्यार तूं आमकां दाखोवचो. देखून तो दाखयलो आमी पळोवंक जाय आनी ह्या जाक ताचे उपरांत नमस्कार करता आसतना ताचे सांगात आमी नमस्कार करचें. थोड्या जाणांनी तो उबारलो म्हणटा आसतना ताका नमस्कार करचें आसा. जर तर आमी नमस्कार पयलें केल्यार आमी पळोवंक सादना. देखून पयलें आमी पळयचें देखून उबारचो. ओके. कशें एक नवो पुस्तक आमी परगट करता आसतना तो मोकलीक जाल्या तक्षणा आमी सकाळां कशें दाखयता आनी ताका आमी पळोवचें जाय. देखून त्या पुस्तकाक आमी पळयता तशें आमी होस्त आनी काल्स उकलता आसतना आमी पळोवंक जाय पयलें ह्या जगा बराबर आनी ताचे उपरांत सगळ्यांनी ह्या जगा सांगाता आमी नमस्कार करचो. आनी तशें आसता आसतना ह्या सगळ्या मागण्यांत खाली ह्या जगान ती उतरां सांगता मात्र न्ही. देखून सुरवेर तान अखेर पर्यंत आमी वांटेली जावंक आसा आनी कितल्या मापान आमी तातूंत वांटेली जाता तितल्या मापान आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ आमकां समजता आनी तो जिवोवंक आमकां सुलभ जाता. भोव अपुरबायेन आमी नमस्कार करच्या पयले उकललेल्या वस्तूक आनी काल्सीक पळोवंक जाय म्हूण सांगली एक वर्ती माहेत तुमी दिली फादर. देव बरें करूं तुमकां. आतां कुंभाराच्या हंतारच आमी आसा. कुंभार यांत्रीक रितीर सेवचो आमकां पळोवंक मेळटा. बरें, ह्यो कुंभार सेवीचे जाल्यार आमकां खंयच्या रितीची तयाराय जायचे ह्या विशयांत एक समजणी. बरें, आतां आमच्या पवित्र सभेचे नियम आसा वर्साक एक पावटी पास्काच्या वेळार कुंभार सेवल्यार पुरो. पूण दुसऱ्या वतीकान विस्वास सभेन सांगलें लोकांक ह्या भक्ती कार्यांत वांटेली जावच्या इराद्यान आमी सडीत पावटी
मिसाक केन्ना आमी वांटेली जाता त्या वेळा सेवियत म्हणून आमकां एक शिफारस केली. देखून हर एका मिसांत कुंभार सेवंक जाय म्हूण खंयी काड जायना. ओके. देखून आमकां थोड्याच्या मतीन गेला जावं येत आमी मिसा गेल्ल्या वेळार मिसाच्या बलिदानात कुंभार सेवियत म्हणून सेवंक जाय म्हणून कंपल्सरी कट्टाय कांय ना. देखून जर तर हो व्यक्ती एका वराचो उपादीस पाळटा महापदकांत तो पयस आसा आनी फावो ती तयार केल्या ताणें दिसपट्टें कुंभार सेवच्यान कांयच अडखळ ना. पयस सभा शिफारस करता. पूण हांगासर एक दोन विशय हांव सांगूंक कशें व्हरता. त्या व्यक्तीन मिसाच्या सुरवेक तांतू वांटेले जाल्लें आसूंक जाय. कित्याक वेळार येवन शर्मा वेळार येवन या ताच्या उपरांत भेटवणे वेळार येवन कुंभार सेवचो न्हय. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या अख्ख्या मिसाच्या बलिदानांत ताणें वांटेली जावंक आसा. दुसरो विशय सांगचो तर कोणायकी हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानांत कुंभार सेवंक जाय म्हूण कड्डाय ना. जर तर ताचें अंतस्करण ताका सांगता हांव पत्कारा येत आसा, हांवें उपास पडला आनी हांवें सेवचो बरो म्हणून ताणें सेवियत पयस सभा रेकमेंड करता, शिफारस करता. पूण आज काल कितें जालां सांगल्यार आतां तुवें सांगल्या प्रमाणें कोणेय केदाळा येवन कुंभार सेवचो जाला आनी ह्या वरवीं आमचे लायनी सडल्यात, म्हणयारी सडल्यात आनी चड जाण कुंभार सेवंक नातले. कित्याक म्हूण सांगल्यार कुंभार वर्सा एक पटी सगल्यार पुरो म्हणलें एक चिंता बसयलें आनी त्या भायर उपास लांब आसलो आनी कुंभार जावंक थोड्यांक पयस आसल्या वरवीं साद जायनातलें. देखून आज त्यो आदल्यो शिकोवण्योच्यो विधानां बदलूनात. उपास आसा, कुंभार जावंक आसा, पावती तयाराय करूंक आसा. देखून सुरवेर तावन कोण आसात मिसाच्या बलिदानांत जर तर ताका भोगता हांवें कुंभार काडण्यात ताणें काडून घेवचो. ही शर्तां आजुनी बांदतात. देखून म्हज्या मुखल्या बांकाचे सकट गेले देखून हांवें वेचें तें सारकें न्ही. आनी जर तर कोणाय कुंभार काडूंक नाका लोक कितेंय चिंतूं ती तांची खुशी. आमकां आमचें अंतस्करण गरजेचें. देखून त्या परिगतींत आसल्यान म्हण कुंभार सेवचो. दिसाक एक पावटी सोडून दुसऱ्या पावटी आमी कुंभार सेवंक पवित्र सभा आमकां शिफारस करता. तितूंत आज हांव सकाळीं मिसा गेलो. सांजेर एक मोर्नाचें मीस आसा. हांवें दुसऱ्या पावटी मिसाचें आनी एक विशेश संदर्भ तो आज हांव सकाळीं मिसा गेलां आयतारा. म्हाका सांजेर एक जुबलेवाच्या ह्या रेस्पेराच्या आनी एका मिसा आसा तसा. देखून हर एक पावटी आयतारा 4 मिसा आसात. चिंत्या काय फिरगाचें 4 मिसा कुंभार सेवचो न्ही. कित्याक म्हणल्यार ती रिपीट जातात. विशेष संदर्भार मात्र आमी दुसऱ्या पावटी कुंभार सेवचो. देखून हर एक पावटी हांव मिसाक वचोंक आसा. देखून हर एका मिसा कुंभार सेवचो सारकें न्ही तें. आतां कुंभाराचेंच आनी एक विश्लेशण तुमचे संगी म्हणजे कुंभार आमी कण घेवचो या सेवचो हातार या जिबेर. हातार घेतात जिबेर घेतात पूण खंयच्या रितीर तयाराय जायचे ताका ह्या विशयांत कितें म्हणटात तुमी? बरें. कुंभार जिबेर घेवयेत, हातार घेवयेत, दोनी विधानां पवित्र सभेन मंजूर केल्यात. देखून कोणेंच चिंतूंक नजो हांव चिंता तें सारकें हांव जिबेरूच घेवचें. कित्याक म्हळ्यार हांव चिंता तशें ना. खंयच्या दिसा अधिकृत तरान पवित्र सभेन आमकां ही दोनी विधानां मंजूर केल्यांत. इमेन्से कारितातीस म्हणून एक तांतू हातार कुंभार काडूंक हातांनी कुंभार काडूंक एकान न्ही हातांनी कुंभार काडूंक आमकां अवकाश ना. देखून कोणेय जिबेर काडून गेल्यार मात्र सारकें जाता. हातार काडल्यार समाधान हें सारकें न्ही. कित्याक ह्या पवित्र सभेचे अधिकृत शिकोवण्या विरोध कोणें वेचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार कोणेय वैयक्तीक रितीन म्हजें शिकोवण हांवें सांगलें सारकें म्हणचें न्ही. केन्ना आमकां पवित्र सभा आमकां परवानगी दिता तशें आसतना आमी कोण एकलो म्हाका जावन दी कोणाक जावन दी विरोध या सारकें न्ही सांगूंक अधिकार ना. हें सारकें न्हय हें पयलें दिता. आनी कुंभार जिबेर सेवचो हाका कारण आसलें. कित्याक म्हळ्यार आदीं कुंभार सेविनासतना व्हरून भाटमात्रांक वापरताले. देखून तांच्या जिबेर कुंभार दिवचे रिवाज मागीर आयली. सुरविल्ले क्रिस्तांव पवित्र पुस्तकांत आमी स्पश्ट वाचता आनी पवित्र सभेचें आमकां चरित्र सांगता
तांकां हर एकल्याक घरा व्हरूंक पर्यंत कुंभार अवकाश आसलो आनी कोणें सांगतालें म्हाका हप्त्या मध्ये सेवंक जायचे आनी तांकां दितले आनी तांकां तोंडार घरा व्हरून दवरचें जाल्यार तोंडार दिवंक जायना हां पूण उपरांत दुसऱ्या ह्या माटमात्राक ते वापरतात देखून त्या बियान ताच्या जिबेर दवरलो ही चरित्रां ही दीस घडीत देखून कोणाक पळय चरित्र कळीत ना पयलीं पयलींचे संप्रदाय कळीत ना आमी 17-18 वर्सां तावन आमी सुरू करूंक जायना पयलीं सभा पेंतेकोस्तान आराम जाल्ली म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय आनी त्या भायर पळोव जिबेर जावं हातांनी सेवताना जावं भक्तीपणान आमी कुंभार सेवक आसा कित्याक जातूं जेजू खरो साजार आसा म्हणून आमी पाती येता आमेन म्हळ्यार तशेंच ही क्रिस्ताची कूड हांव पाती येता आनी भावार्थ अशें विधान करता मोठव्यान देखून आमी भक्तीपणान जिबेर जीब भायर घाल थोडी जीब भायर घालात आनी कोणाक हातांनी सेवका भक्तीपणान मुखार हाडूंक जाय खंयचें एक इनाम आमकां मेळटा आसतना आमी हात मुखार व्हरता हात फाटी व्हरना जायते जाणां कुंभार वांटता आसतना पळयलां तांचे हात मस्त सकयल आसात ह्या जाग्यार हात तांकां भुरग्यांक आनी दिवंक मस्त कश्ट जाता देखून पळय ह्या जागाक कुंभार वांटूंक ह्या उरल्या विशेश म्हणल्यार कुंभार वांटूंक सुलाभ जायशे आमचे हात आमी मुखार व्हरून भक्तीपणान कुंभार काडूंक जाय आमी कुंभार काडूची रीत आमकां पवित्र एवकारिस्तांत कितली भक्त आसा म्हणून दाखोवंक ही एक विधान जर तर आमी कॅज्युअल या आमी कशेंय रितीन करता एका हातान करता बोटांनी घेता तांतूं आमी भक्तीपणी दाखयना जेजूक आमी फावतो मान दिवना मुखलो विशय जावन आसा इगर्जेंत गायन ह्या कांतारा म्हणटा ही जावन आसात आमच्या लितुर्जीचें एक अविभाज्य अंग म्हणून सांगता आमी मिसाचे एक मिसांत मिसळो नासचो एक भाग पूण एके फावटी अशें जाता पयलें क्वायर्स नाचले सक्कड सांगाता म्हणटले मागीर गायन मंडळी आयली गायन मंडळी हेरांक कुमोक करची इगर्जेंत आसल्ल्यांक कांतारा म्हणून कुमोक करची पूण आतां एके फावटी परिस्थिती अशें जाता कितें म्हळ्यार नवी नवी कांतारा आनी ते परत तांणी यूज करतना उरलो लोक ते वगेर रावता तर असले एका वातावरणांत तुमचे अभिप्राय कितें म्हजी खासगी अभिप्राय न्ही बगर पयलीं सभेचे अभिप्राय सांगूंक कशें व्हरता तें देवस्थानाच्या संविधानांत कितें आसा वडल हांवें सांगलें पवी सभा म्हळ्यार कोण आनी पवी सभेंत म्हजो वांटो कितें पवी सभेच्या ह्या संभ्रमान म्हजो वांटो आनी जबाबदारी कितें समजल्यार हो विशय आमकां सुलभ समजूंक साज आसा आमी हर एकल्यांनी वांटो घेवचें म्हणून आमची सगळी सुदरावणी जाल्ली देवस्थानांत तशें आसता आसतना आमकां आमी म्हणची कांतारां सगळ्यांनी म्हणूंक जाय देवा दुसऱ्या वातिकान विश्वास सभेन स्वास्थ सांगलां ह्या जागांनी आनी बावडट्याची जबाबदारी आसल्ल्यांनी सगळ्यांनी कांतारां म्हणच्या प्रमाणे प्रयत्न करूंक जाय गायन मंडळीचो पात्र आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां एक आदार दिवंक मुखार दिवंक वसोवंक आदार दिवंक देखून तांणी म्हणटा आसतना तांचे सांगाता आमी म्हणचे देखून आमकां कांतारां नवी कळीत ना जाल्यार तेंच कांतार दुसऱ्या आयतारा म्हळ्यार आपापींच समजून येता आनी आजकाल सगळ्यांक वाचूंक येता कांताराचे बूक आसात आमच्या फिरगजांनी आजकाल मॉनिटर आसा तातूंत पडटात देखून सगळ्यांनी मन करी जातूं आनी आमी म्हणची न्हय तांणी म्हळ्यार पुरो म्हूण सांगल्यार सगळ्या मिसाचें बलिदानाचें पवी सभेचें चिंत म्हाका समजून हांव जालो कित्याक म्हळ्यार हांवेंय तातूंत वांटेली घेवं आसा दुसरी वातिकान आमकां सांगता आमी कोणेय थंय प्रेक्षक न्हय आमी कोणीय थंय अपरिचीत व्यक्ती न्हय बागार भक्तीपणान आनी एकामेकांक सहकार दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय देवस्तुतीच्या ह्या गायन मंडळीकी तसो पात्र आसा लोकांक सांगाता आदार दिवंक प्रेरण दिवंक आनी सांगाता सगळ्यांनी आमी भक्तीपणान कांतार केल्ल्या वरवीं मिसाचें बलिदान आमचें कार्यक्रम जाता आमचो संभ्रम जाता देखून ह्या दिशेन लोकांनी समजूंक जाय आनी कोणेंच देवस्तुतींत गितां गावंक जेवंक वचो पाटी करूंक वचो हो आमचो संभ्रम तर आमी इल्लेशे इगर्जेंतल्यान भायर वचें येदोळ म्हणसर आतां इगर्जे भितरूच आसा भायर गेल्यार थोडी उतरां आयकूंक मेळटात त्या पाद्र्यावाचें मीस सुप्पर ह्या पाद्र्यावाचें मीस बोर ताचें लांब हाचें मोटवें तशें म्हळ्यार मिसाचें वर्तें बलिदान व्यक्ती प्रधान की क्रिस्त प्रधान आदर
दुबाव नासतना क्रिस्त प्रधान आमचो एकलो मालगोडो येजाक म्हणटा केदाळाय मीस जेजूचे देखून ते मीस हांव भेटयता जाल्यार म्हजें न्हय, ते जेजू क्रिस्ताचें अख्खें जिवीत, जेजू क्रिस्ताचो पास्काचो गूट, ताचें कश्ट म्हणून जिवंतपण, आमच्या सडवण्याची चरित्र. देखून मिसांत क्रिस्त प्रधान तो जर आसा, तो ताची स्वार्थ प्रगट करता, तोच श्रेश्ठ आसा. आमी सकड ताची हात्यारां मात्र. देखून कोण एक याजक बरें गायता जावयेत, कोण एक याजक बरो सेर्मो सांगता जावयेत, कोण एक याजक सुडाळ रितीन मागणी म्हणटा जावयेत, ताचे मीस आनी एका याजकाक प्राच. ताका गायन गुतू ना जाल्यार, बरो सेर्मो सांगूंक कळीत ना जाल्यार, या ताची उतरां सुडाळ ना जाल्यार व्हरोन पळोवचें आसा आनी तें स्वाभावीक म्हूण म्हाका भोगता. देखून याजक जातेल्यांनी आनी याजकांनी तांचो वावर करूंक जाय. बरें वाचूंक, स्वस्थ वाचूंक, सुडाळ वाचूंक, सवकास वाचूंक, भक्तीपणी मिसाचें बलिदान भेटोवंक, साद जाल्यार बोवा पुरब्यान गायन करूंक सादर करूंक जाय. ह्या वरवीं क्रिस्ताक आमी प्रकाशीत करूंक जाय आमकां न्ही. देखून मिसा वरवीं हांव एक आतेर्मात याजक जावन आनी जें कितें हांव करूंक शकता तें जेजू वरवींच, ताच्या कृपे वरवींच म्हूण आमी समजूंक जाय. देखून कंपेर करचें, व्हरोन पळोवचें आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां चिंतया, एकाच पिर्गेचे दोग याजक आसात, एक मालगडो याजक आसात आनी एक तरणाटो याजक आसा, धाकटो पाद्र्याप आसा, व्हडलो पाद्र्याप आसा. आतां हे विविध प्रायेचे, विविध देण्याचे आसता आसतना वरवणी ह्या कंपेरिजन करचें स्वाभावीक. पूण तुवें व्हडलो सांगलो विशय तांचो मतीन दवरूंक जाय. हे मिसाचें बलिदान क्रिस्ताचें बलिदान, जेजूचो सॅक्रिफीस, म्हजो न्ही, याजकाचो न्हय. तांतूं याजक ताचो पात्र बऱ्या रितीन करता, त्या वेळा तें सारकें जाता. देखून आमी वरवणेक विशेश गुमान दिवची गरज ना. आनी ती वरवणी हांवें सांगलें आमच्या मनशा सैमात ती जावची साद आसा. देखून तें उतरोवन, आमचे मनशा सैम उतरोवन, जर तर आमच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी पास्काचो गोठो, आमच्या बावडताचो गोठो आनी क्रिस्ताचें बलिदान, क्रिस्ताची सुवार्ता देखता तर हांव चिंतां हें चिंतप, मनशाचें चिंतप आनी याजक प्रधान चिंतप पळोवन वता. देव बरें करूं. बहुत थँक्यू सो मच. आतां मिसाच्या निमाण्या हंतार आमी आयल्या. निर्गमन गीत, मिसाचो निमाणो हंत. चडावत आमी पळयता, निर्गमन गीत जातानूच थोडे उठोन वेतात, मागीर थोडे रावतात, थोडे अर्द्या मीस एंड जावचे पयलेच, म्हळ्यार गीत एंड जावचे पयलेच भायर येवन एकामेका विश करतात, उलयतात तें पळय. पूण म्हज्या एका चिंतपा प्रकार मिसाचें बलिदान संपल्या उपरांत थोडो वेळ आमी थंयसर रावन आमचें वैयक्तीक मागणें करचें म्हाका बरें म्हणून दिसता. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय? बरें, वैयक्तीक मागण्याक मिसा उपरांत न्ही केदाळा इगर्जेंत अवकाश आसा. मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत लोकांक मेळचें, एकामेकाक मेळचें बोवा पुरबायची गजाल. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी इगर्जेंत एक कुटुंब जावन भाव भयणी बरी मिसाचें बलिदान भेटयलां. आतां आमकां एका काळजाची, एका मनाची जावंक, एकामेका परस्पर वळख करूंक थोड्या फिरगेच्यांनी वय आसपात. देखून मीस जाल्या क्षणां जावचें, ह्या मीस निमाणें गजार जावच्या फुडेंच वेचें, हे थोड्या फिरगेच्यांनी आसा. ताका मिसाची लांबाय आनी मोटवें चिंतप कारण न्ही. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी थोड्या फिरगेच्यांनी, हळेच्या फिरगेच्यांनी उणें आसल्या 40 5 मिनटांनी 50 मिनटांनी मीस जावची परिस्थिती आसा. पूण थोड्या दिसांनी फेस्त आसा, ताका 1 वर जावं, हे 5 मिनटां सट जाता. पूण हे मनीस ते 5:30 मिनट जाल्यार येतात, 1 वर जाल्यार येतात. देखून ते वेळाचें चिंतप न्ही तें तांचो मनोभाव. देखून मीस जाल्या क्षणां, सगळें जाल्या क्षणां आमी एकामेकाक भेटचें बोवा पुरबायचें. पूण कोणाक वैयक्तीक मागण्यो करूंक आसा तांणी करयात. आतां मीस सुरू येताना अखेर पर्यंत व्हडलें श्रेश्ठ समुदायाचें मागणें जालां. देखून लोकांक मेळचें वैयक्तीक मागणी 1-2 मिनटां आसच्यान कांय कश्ट नात. कित्याक म्हळ्यार सकड एकच पटीन धांवनात.
आं देखून आमी वेळाच्या फुडें जावची परिस्थिती कितें म्हाका दाखयता म्हळ्यार म्हजें काम जालें, म्हजी एक रीत, म्हजो कायदो, म्हणजे एक विधी जाली. वय, आनी म्हाका हेर कोणी पडोवन गेल्ले नात. आतां थोड्या फावटी थोड्या फिरगेच्यांनी मस्त वेळ एकामेका उलोवचें हांवें पळयलां. लोक थोडे सांगता म्हणून ती एक भोव अपुरबायेची गजाल. कित्याक म्हळ्यार आमी कुमगारा मुखांतर जेजू लागीं मात्र न्ही, एकामेका लागीं संवाद आनी संपर्क दवरूंक आसा. देखून आमचो एकवट जेजू लागीं मात्र न्ही, एकामेका लागीं दवरूंक आसा. आमचें देवस्तुतीचें संविधान म्हणटा देवा लागीं आनी एकामेका लागीं हाडूंक आमकां देवस्तुती आदार जाता. फादर, आतां मिसाच्या विशयांतूच आतां इल्लें मन धरून वेचें जाल्यार इंग्लीश मिसाचें एक ट्रेंड आयलां आतां. हें ट्रेंड आमचे आतां कोंकणी संस्कृती हांगासर आमचे दिएसेसींत अधिकृत भास कोंकणी, तशेंच दुसऱ्या दिएसेसींत अधिकृत भास कन्नडा आसता, हिंदी आसता, तशें विविध भासांचें आसता. पूण तसल्या परिस्थितींत ह्या इंग्लीश मिसाच्या ट्रेंडा वरवीं कसो परिणाम जाता? बरें, थोड्या वर्सां आदीं एका फिरगेचेंत, मिलार फिरगेचेंत मात्र इंग्लीश मीस आसलें. आतां सडावत हांगा शहराच्या फिरगेच्यांनी इंग्लीश मिसान जाल्यात. हाका एक कारण जावेत आमचीं भुरगीं इंग्लीश मिडियमांत शिकल्यांत, इंग्लीश मिडियमांत आसात. ओके, आतां लोकांच्या भाशेंत मिसाचें बलिदान पेटोवच्यांत कसलीच अडखळ ना, गरजे पसत आमी पेटोवयात. पूण कोण पळय मिसाच्या बलिदानांत इंग्लिशांत येतात तांकां इंग्लीश मात कळीत आसचें. कित्याक म्हळ्यार हांवें शहरांत मिसाची इंग्लीश मस्त भेटयता, तांतूं म्हाका गोत्त आसा तांकां इंग्लीश कळीत ना म्हणून तीं आयल्यात. हाका एक कारण जावं तीं सांगाता येतात वाहनार, देखून इंग्लीश गुर्तनातलीं तीं सांगाता येतात, एक कारण. आनी दुसरें चिंतप, इंग्लीश मिसां सकाळीं तितके बेगी आसतात, या 8-9 वरां आसतात, ते थोड्यांक कन्विनियंट जावंक की पुरो, तो वेळ मीस जाल्यार जालें म्हणलें चिंतप आसा. इंग्लीश भास, मिसाची भास, शर्मवाची भास, वाचपाची भास, आमी उलोवची इंग्लीश, घरा उलोवची इंग्लिशांत ह्या इस्कॉलांत शिकची भास न्ही, ताका एक टेक्निकल ती भास, त्या भाशेचे शब्दाचे अर्थ कळीत आसल्यार मात इंग्लीश मीस जाता बरी जाता. देखून आमची मागणी आमी उलोवच्या भाशेंत ती बरोवनात. आमची सुवार्ता, आमी सुवार्थेची भास आमी घरा उलयना, कोंकणी जावन ती इंगडस. देखून इंग्लीश मीस बऱ्या रितीन समर्पक रितीन भेटयचे तर इंग्लिशाची मात्र जाण वाय पावना, मगर देवशास्त्राची या थियोलॉजिकल लँग्वेज आमकां समजल्यार मात्र तें सगळें जाता. देखून इंग्लीश मीस आमकां आनी मुखल्या दिसांनी चडीत आसतलें म्हणटा. आतां एक आयल्या कडेन 2 आसूंक साद आसा थोड्या वर्सां उपरांत. कित्याक म्हळ्यार आजकाल शहरांनी कोडयाळ जावन उरल्यांनी. दुसऱ्या गांवचो लोक आयला, भायल्या गांवचो लोकूय आतां थोड्या शहरांनी आसा, बेंगलोरांत आसा, कोडयाळांचो पळय थोड्या दिसांनी आफ्रिकांत आसात. आतां तशें आसता आसतना तांकां इंग्लीश भास मात्र कोंकणी कळीत ना, त्या वेळार दुसऱ्या भाशेन इंग्लीश गुर्त आसल्यार सुलाभ जाता. देखून जें कितें आमी इंग्लीश भाशेन करता या कोंकणी भाशेन करता तें आमच्या लोकांक समजोवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. आनी कोणाक दुसरो खंयचोय अवकाश ना, इंग्लीश भास मात समजता तसल्यांक दुसरी वाट ना. आमी तें सारकें न्ही म्हण सांगचें न्ही, मगर तांकां कोंकणी पळय कळीत आसा, तांकां मस्त मिसां आसात शहरांत जाल्यार. देखून ते आमी ताच्या विशयांत कितें सांगचें म्हणून म्हाका असो कळना. बरें, ओके फादर. आतां आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आयल्या आनी तुमी पयिल्ले फावटी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह स्टुडियोक आयल्यात आनी एक गंभीर विशयाचेर आमी येदोळ पर्यंत भासाभास चलयली, संवाद चलयलो आनी आमचे विक्षकी ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक ते हांगासर आमचे संगी आसात. आमच्या सुवार्थेच्या कार्यक्रमांत तुमी साबार वर्सां आनी तुमचो वर्तो मोलादीक सांगात आमकां दिला. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या द्वारे आज मिसाच्या बलिदाना विशयांत भोव आपुरबायेन एक वर्तो संदेश तुमी आमच्या विक्षकांक दिलो. निमाणे सुवार्थ प्रसाराच्या वावरांत तुमकांच मेळयला, तुमकांच जरयला. ह्या विशयांत आमच्या विक्षकांक निमाण्या संदेशाद्वारे हे कार्यक्रम आमी आतां अखेर करता. बरें, फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव हो एक माध्यमार वावर तूं करनासता म्हणजे घिसड म्हणून म्हाका बगता थोड्या फावटी.
सुरू करता आसतना आमी आमच्या सेमिनारिस्टांची हातूं मेतेर केल्लें पूण मागीर कोवीड आयल्या उपरांत सबार कारणा वरवीं तें इल्लें बंद पडलें. आतां तूं परत्यान हें आरंभ करताय आनी एक बावडती जावन तूं जायतो वावरून माध्यमा मुखांतर कोंकणीन मात्रणी हें कन्नडा मुखांतरी करनासाय देखून म्हजें अभिनंदन तुका. तुज्या पंगडाकी म्हजें अभिनंदन. आमी भासाभास केल्ल्या वरवीं थोडे संगती स्पश्ट जातात. हांगासर हांवें कितें सांगलें तातूंत म्हजी कांय खासगी अभिप्राय ना. जें कितें पवित्र सभा आपल्या शिकवणेन शिकयता तेंच हांवें सांगचें. देखून हांवें कितें खंय सांगलें जाल्यार कांय तातूंत वैयक्तीक इंडिविज्युअल ओपिनियन्स ना. देखून जायत्या फावटी आमकां ह्या संगती विशीं माहीत नासल्या वरवीं थोडी घुसपट गोंदळ जावंक साद आसा आनी थोडे चिंतात आमी सांगल्या प्रमाणें जायजें या आमच्या पंगडान सांगल्या प्रमाणें जायजें तें जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेक ताचेंच एक धोरण आसा, चिंतप आसा आनी तें आपल्या अधिकृत दस्तावेजा मुखांतर पवित्र सभेची दोतोर म्हणून आसा, दुसऱ्या वतिकानाची दस्तावेजां आसात ताच्या मुखांतर ती परगडटा. देखून हाची माहिती दिवंक म्हाका संतोश. कितें म्हज्यान साद आसा तें करूंक हांव केदाळे तयार आसा. तुमकां सहकार दिवंक हांव खोशी पावतां. देव बरें कर. देव बरें कर. थँक्यू बाबू. देव बरें करूं. गो अपुर्बायन येदोळ पर्यंत तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या विक्षका खातीर आनी तशेंच एक वर्तो संदेश दिवच्या खातीर तुमी उपयोग केलो. मोगाच्या विक्षकांनो, मिसाची पवित्रताय कसली आनी ताची विशेशता कितें भोव अपुर्बायेन वर्त्या रितीर मनादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो आनी आमचे मुखार विवरायलें. देखून आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकाच्या नांवी परत तांकां आमी धन्यवाद पाठोवया. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणया. मोगाच्यान वो अंक तुमकां बरो लागलो तर खंडीत तुमकां बरो लागतलोच. हो अंक तुमी हेरां संगी शेअर करा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी येदोळ पर्यंत सबस्क्रायब करूना तर दया करून आजच सबस्क्रायब करा. आनी येदोळ पर्यंत तुमी दिल्ल्या सहकाराक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो मुखलो अंक अरब जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. हांव विनोद गांगुळी बरयल्ल्या काळजान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं.